वेन्सी आमी अलायन्साच्यो गजाली आयकता तुमच्यो आनी आरजीच्यो सो कशें कितें हो केन्नाच्यान उलोवप बी जालें तुमचें कितें जालें सगळे युनायटेडली आमी 39 या पासून सगळे एकठांय जाल्ले पयलीं आमी एकठांय जावन काम करताय आनी तुमचो जाल्यार 2 दीस पयले आरजी प्रेसिडेंट मनोजान एक उलो केलो की दॅट ही इज ओपन फॉर अलायन्स आनी आम आदमी पार्टी बारा आनी दुसरे पार्टी बारा तो अलायन्सा ओपन आहा म्हणून तेजे फाटल्यान आमगे हे दिसान 2-3 दीस तेजे बरें थिंग बसून आहले म्हणटकीर तेजेर उलोवप जालें आनी देन टुडे वी डिक्लेअर्ड पार्टी कडेन उलयले सगळे कितें जावपा तें आनी वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वी आर रेडी फॉर एन अलायन्स विथ दी आरजीपी आनी अनकंडिशनल अलायन्स बट कांय कंडिशन ना कांय ना आनी गोंयचे पासत गोंयचे लोकां पासत आनी टू मेक शुअर दॅट together we can defeat the BJP. So since they have with RG or Congress is also there. Sadhya आता RG has made a statement and he has come out saying that he would want all other parties to align with them. So to that statement, this discussion started with them. From there on, rest all parties, political parties, step by step जातल्यो. सध्या त्यान उलो मारलो, आम तेगे उल्या तांकां दिलो आनी आम आत दवरलो. So now together we have to move ahead. Rest all parties. So तुम्ही हात धरला तो बरो आरजीचो पण जो आणि एक पार्टी आसा हाताची काँग्रेस म्हणटा तांचे कडेन कशें कितें कारण आमी पळयता बाकीचे 2 वेगवेगळे अलायन्स जातले ऑपोजिशनानूच सगळे कडेन अलायन्स जाय म्हणून सांगिलां मनोजान उलो मारलो दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी हे अलायन्साचेर तेंचो उलो मारलो तेजेर आमी तांकां उलयले आनी तेजे आमी जबाब दिलो ताकी सगळ्यांक कळपाक दॅट आम आदमी पार्टी बट तुमकां ना तुमचे केजरीवाला कडेन गेले फाटल्या अलायन्साक न्हयकार दिलो सो तांकां तुमी कळीत केला की बाबा अलायन्साक उलयता म्हणून तांकां सांगला जायते जालें जेन्ना 10 नसून तेच्या फाटल्यान ZP जालें ZP जावन जायतच जाल्यो सो वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट लेट्स गो फॉर एन अलायन्स वील गो फॉर एन अलायन्स मनोज हॅज कॉल्ड अप दॅट ही इज ओपन फॉर एन अलायन्स वी हॅव अग्रीड फॉर एन अलायन्स हे सगळे पार्टींचो जात न्हू वेन वी आर स्पीकिंग समथींग वी स्पीक ऑन द पार्टी सो बरी गजाल यू ऑल शूड बी हॅपी अबाउट इट बिकॉज तुमकांय जाय तुमकां सगळ्यांक जाय तुम सगळ्यांक चड सपोर्ट करताय आम आदमी पार्टीकूय सपोर्ट करताय आमकां सगळे आमचे उलयताय तुमगे सपोर्ट नासलो आम पावनाय सो तुमकांय हें जाय बरे भाशेन तेका चॅनलायज करुया लेट अस नरिश इट गोंय जर तरी आमकां साल्वा करपा जाय जाल्यार हे ऊस जायो आनी तुमी मानता अशेंच ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जाल्ले नरकासुराच्या टायमार ते फातोर्डा मागीर तेंचे तुटलेले कांय कारणान फुडें तुमी समज जावपाक लागता मागीर कशें स्टेप घेतले तुमी कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसतले तुमी ह्या अलायन्साचो टेस्टिंग पिरियड फोण्या बाय इलेक्शन बी कितें आसतलो काय कशें कितें स्टेप बाय स्टेप या अनकंडिशनल अलायन्स म्हणून कितें जालें तें जालें दॅट वी आर नॉट पार्टी टू एनी ऑफ दॅट फर्स्ट टायम ही हॅज कम अप सेइंग दॅट आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो देर and he is open and we have replied to him. So don't keep on questioning. केन्ना बरं मीटिंग जातली तुम्ही केजरीवाला कडेन उलयले इन फ्युचर काँग्रेसी कडेन सुद्दां अलायन्स करपाक जाय म्हणून गोंयांत सध्या आरजीन उलो मारलो आरजीगे हेजेर आमी सरा कडेन उलयले आनी हे सगळें उलयन सरा कडेन उलयन सगळें डिसिजन आरजीगे हेजेर जालें न्हू मुखावेल स्टेप मुखावेल पूण आरजी काँग्रेसूय जाय आरजी काँग्रेसूय जाय येस आनी युरिएटाच्यान हाडले तुमी सो युरिएकडे बीन उलोवप जाला आनी आरजी काँग्रेसूय जाय सो तुमी आरजी खंय तरी काँग्रेसी कडल्यान सेपरेट करना चोय आतां परत तुगे क्वेश्चन मरे तुका आन्सर कितें जाय तो म्हाका खबर ना तूं कितें आन्सर जाय बरोवन दिवपाक तशें म्हणटा तूं कितें आन्सर जाय हांवें कितें म्हणलो जाय तू कितें म्हणलो जाय आन्सर कितें जाय तुका बरोवन दी हांव ताचेर रिप्लाय करता तुका तुका सांगिला मनोजान उलो मारलो आमी त्या उल्या रिप्लाय दिलो तू आज दुसरे सगळे कित्याक कनेक्ट करता इफ यू वांट सम स्पेसिफिक आन्सर राइट एंड गिव अस इट but every time the urges to criticize the Aam Aadmi Party saying ki Aam Aadmi Party is the victim of the so हे सगळे मरे जायत जालां हेजे फाटल्यान हे सगळें जाण एवरीबडी इज नाव ऑन पेज गोवा जरी तरी आमचो पेज गोवाचेर रावपा जाय जाल्यार ऑल दीस पास्ट इज ऑल गॉन लेट अस ओनली लुक अहेड आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड कळ्ळें आनी वी हॅव टू मूव फॉरवर्ड वी हॅव टू ऑल कम but their टुगेदर ideology will match the Aam Aadmi Party. सी आयडियोलॉजी बी सगळ्यो इट इज ऑल नाव ऑल हॅव टू कम टुगेदर तितू आनी मॅच करपा आनी तसो काय ना वी हॅव टू कम तुगे आयडियोलॉजी तुवें दवरपाची मुगे आयडियोलॉजी हांवें दवरपाच्यो आनी सगळे कॉमन मिनिमम प्रोग्रामाचेर हे भाशेन हांवें सांगिल्लें तुमकां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे कितें रेस मागोस दोंगोरा तो रेस मागोस दोंगोर जो कातरलो तो कोण कातरलो पयलो ते आमी सगळे जाणाय पूण सद्या जरी तर कॉमन आयडियोलॉजीचे येयले तो रेस मागोस दोंगोर हॅज टू बी रिस्टोर्ड म्हणजे कितें तो दोंगोर आहा तेसो उरपाचो जे फिलिंग जाला शेतांनी ते शेत आहा तेशें रिस्टोर करपाचें सो दीस इज द कॉमन आयडियोलॉजी नो विथ दीस ते शेत कोण पुरयल्लें हुंच गव्हर्मेंट आहलो हे सगळे आमी जाणाय इन द पास्ट वॉट इज हॅपन्ड
But now today we have to draw a line and come on page go and page go atle zalar. This is the first step. RG has taken the initiative to call everyone. We have replied to that initiative and we are the first one who have replied. Rest kon hai, they're all part of it. And unconditional Delhi, so there is no conditions, no conditions at all. So we have to now sit down together and move it. Thank you.